लक्ष्मी पूजना निमतान सगळीकडेन उमेदीचे ल्हार पाकला. लक्ष्मी पूजना निमतान फाटल्या 2 दिसांच्यान दिवचलच्या बाजारात फळांक प्रचंड प्रमाणात मागणी आशिल्ली. फळांक प्रचंड प्रमाणात मागणी आसून लेगीत फळांचे मोल मात नियंत्रणात आशिल्ले. मात दुसरे वटेन किरकोळ फळां म्हारग जाल्ल्याचे दिसून येताले. क्वॉलिटी प्रमाण 100 ते 200 रुपया 5 फळां ह्या प्रमाण ह्या फळांची विक्री जाताली. किरकोळ फळां म्हारग आसून लेगीत भावीक मोठ्या उमेदीन ही फळां विकत घेतना दिसून येताले. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फाटल्या 2 दिसांत दिवचलच्या बाजारात फळ विक्रेंतल्यान साधारण 5 ते 6 लाख रुपयांची उलाढाल जाल्ल्याचे कळटा. फळां प्रमाणच दिवचलच्या बाजारात फुलांकय मागणी आशिल्ली. दुसरे वटेन लक्ष्मी देवीचे फोटे बाजारात विकपाक उपलब्ध आशिल्ले. लक्ष्मी म्हळ्यार धनाची देवी असो एक भाविकांचो समज आनी भावना आसा. धनाची देवी आशिल्ले लक्ष्मी देवीची पुजा केले उपरांत धनप्राप्ती जाता अशी भाविकांची भावना आसा. देखून दर वर्सा दिवाळेक दुकानां, हेर आस्थापनां आनी घराघरांनी मोठ्या भक्तिभावान लक्ष्मी देवीची पुजा करतात. सध्या दिवचले शारा सयत गांवगिऱ्या वाठारात लक्ष्मी पूजना निमतान उमेदीचे ल्हार पाकला. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.